are also in local panchayat politics. So how it is? कशें आसा हांगा सगळें? आमी भोंवले आखे बेनावली लुइजा बरोबर आनी जेन्ना आमी लोकां भेट करताले न्हू तेन्ना आमी गमन येयल्लें की बाबा पीपल हॅड ऑलरेडी डिसायडेड दॅट वी आर गोइंग टू वोट फॉर काँग्रेस आनी आज देखून तशें आहा ओके पीपल हॅव डिसायडेड दॅट गोइंग टू वोट फॉर काँग्रेस एंड वी आर व्हेरी कॉन्फिडंट अबाउट अवर विक्ट्री. If this elections Congress candidate wins, can we say Baba will assembly Congress? I think it will be a indication कळ्ळें न्हू verdict for Congress. हे semi-final अशें म्हणल्या भाशेन जाता because if you win this then our chances of getting the Benali seat for the assembly election is definitely very bright. And your opponents against a AAP candidate. आपाचो आमदार आसा हांगा. Yeah, आमदार आसा no doubt about it. But a verdict जो येतलो न्हू is about his development on ground. People are going to decide, they are going to vote or reject his policies or not. Or they get development जो तो claim करता is all superficial. Real development तरी लोकांक चोयलना. So people are going to vote based on that. So this is going to be a verdict against his work also. People see AAP as a B team. See, Victory is already ours. Understand? What I have seen now is I've met people. I was roaming with the candidate in the booths, and people are saying that they are already supporting Congress. And I can see the victory of Louisa. We are winning the Benali seat with a good margin. Was it a prestige issue for you because you all are opposed to Wenzi? Yeah, definitely. This is a big prestige this for me, especially as a block president. I'm looking at winning both the seats, and I'm looking at taking a staggered 2:2. That is what I'm looking at. Because we have to defeat AAP, and Congress has to regain its power in Benali. सर फाटले कितले दीस जाला आमी पळयला सिच्युएशन एकदम बरें आहा गुड. एक्सपेक्टिंग हाय वोटिंग टर्नआउट or कितें? ना हाय वोटिंग हांव एक्सेप्ट करता. या लायक हांव कॉन्फिडंटूय आहा बी दॅट आय वील विन दीस इलेक्शन. Confident that you will defeat या Joseph Pimenta? जोसेफ मेंता या. आता तूं सकाळीसान भुतांचेर सगळ्या गेला सो रिस्पॉन्स काँग्रेसाच्या फेवरान दिसता कितें वारें डिफिकल्ट काँग्रेसाचे फेवरान आहा. पयलोसो आवाज काँग्रेसाचो जाल्लो आहा आनी काँग्रेसाचे फेवरान आहा. मातशें लोक स्लो आहा म्हणजे अजून भायर सरना तितलो. बेनावली जेन्ना आमी बेनावली असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सी पळयत जाल्यार काँग्रेस हिंगा चड टायम दिसता देखून पडलो ना बट नाव यू आर ट्रायंग टू एम टू विन दॅट इलेक्शन्स एज फार एज ZP इज कन्सर्न. सो हाऊ डू यू सी दॅट दीस जिखत जाल्यार काँग्रेस बरोबर काँग्रेस ते काँग्रेस आहाच ते हांवें तुवें डिनाय करपाक जायना. काँग्रेस आहा आमगे हूंय तरी आमगे एक सॉफ्ट कॉर्नर काँग्रेस आहा आमगे एक एक सावता बोदीक कोण सावतात काँग्रेस आहाच. कित्याक आमी भोंवतासो आमकां अनुभवलें कित्याक लोक म्हणटाय बाय तुम बोर मनशां बसलें काँग्रेसाक. सो आमगे काँग्रेसूच पयलेंसो. या इलेक्शन वॉट इज द एडवांटेज यू हॅव काँग्रेस प्लस युअर वर्क एज अ सरपंच बा तुमचे तेका लागून डबल कॉन्फिडन्स आहा. वन इज काँग्रेस, सेकंड इज मुगे एज अ सरपंच एंड एज अ पंच हांवें कितें केलें तें. थर्ड इज माय फॅमिली सपोर्ट एज अ फॅमिली आमगे होली क्रॉस म्हळ्यार सगळीं वळखताय आनी लोक जाणाय आमी कितें तीं. सो देर आर 3 in 1 आय कॅन से. ओके कितें ब्लॉक माझी आईची वय आता अबावट 75. हांव आतां हांवें बुथाचेर मत मारपाक गेलो आनी ताका सारकी इस्त बी तितली बरी पडना दिसपा येना. तेन्ना तो ऑफिसराक आमी म्हणलें ताजें मत मारपाचें म्हणून. तो कितें म्हणलो आमकां वचपाक मेळना भितर ऑफिसरान मारपाक पडटा म्हणलो. आनी सर ऑफिसर समज तो कोणाच्या एक खंयच्या पार्टी फेवर उरलो न्ही तेन्ना तो जाय ताका मारपाक शकता न्ही वोट. आतां आमकां कन्फर्म कशें कळटलें की तो कोणा अमक्याक मारलो म्हणून कळ्ळें तुका न्ही. अशें एक आमचो हें आहा प्रश्न आसा. म्हणजे हे असेंब्ली इलेक्शनाक तांकां दिताले न्ही दुसरे मनीस पयलीं केला आनी खुबशीं प्रकरणां आयकलां अशें आमी कोणा समज दिसना न्ही जाल्यार तेजे वोन ताका तेज्या हातीन तेजे वोट मारला हेजे पयलीं. आई नांव कमल येसू देवीदास. ओके अवी खोतीगांव. तुमकां दुबाव आसा आतां? ना दुबाव आसा म्हळ्यार म्हाका तें आसात न्ही म्हाका दाखयला न्ही तेणी कोणा मारलें तें कळ्ळें तुका न्ही. ओके आनी तुमच्या आईचें मत भायर पडल्यार तुमकां दुबाव आसा? दुबावूच न्ही कित्याक हांवें सांगलें न्ही बाबा तेणी अमक्याक मार म्हणून सांगलें ताका सारकी इश्ट पडना कळ्ळें तुका न्ही. म्हणटकीर तें हांव वचून मारपाक घरी तो म्हळ्यार तशें मारपाक मेळना. तो ऑफिसरान आपल्यान मारपाचें म्हणलो. आतां तें कोणा मारलें म्हणून कशें कळटलें आतां ऑफिसरान.
कितें सांगपाक सोदता तुमी सिस्टमीक ना सिस्टम ही आहा पळय ही सिस्टम म्हाका जाल्यार योग्य दिसना ही कळ्ळें तुका न्ही एक तर आमची म्हाजी आईची मत हांवें मारपा आसलें ना जाल्यार तेणी सांगपा आसलें तें अमक्याक मार म्हणून हांवें सांगपाचें तें मारपा आसलें पूण तें आतां तेमी ऑफिसरान मारलें तें आतां सध्या आमी आसा धारबांदोडा आनी सावड्ड्या जे 2 ZP आसा त्या वाठारान आनी आमी सकाळी 8 ते 12 मेरेनचो जो पर्संटेज आसा वोटिंगाची ती आमचे कडेन आयल्या धारबांदोडा जर पळयत जाल्यार धारबांदोडा 32.11% वोटींग सध्या 12 मेरेन जाल्या सकाळी 8 ते 12 मेरेन तशेंच जे सावड्ड्या जी ZP कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा तितून सकाळी 8 ते 12 मेरेन 35.59% वोटींग जाल्या आमी पळयता की ह्या वाठारान मातशें वोटींग स्लो आसा व्हडलो एरिया आसा मातशे पयस लोक रावतात हांगासर आनी सकाळच्यान जे आमी हांगासर वोटींग जी पॅटर्न पळयल्या ती खूब स्लो आसा प्रत्येक बुथार जेन्ना आमी वयता तेन्ना चड अशी गर्दी अशी पळोवंक मेळना खूब कमी लोक अशे आमकां सकाळच्यान जेन्ना आमी हांगा ह्या वाठारान भोंवतात आमकां लोकांक आमी लोकां कडेन मागलेले की BJP पार्टीक सपोर्ट करपाक आमच्या पार्टी आनी लोकांचे बरें हे आसा वातावरण लोक सगळे भायर सरलेले इलेक्शनाक लागून बरें सपोर्ट आहा लोकांक खबर आहा की जे रितीन आमी काम केल्लें आनी लोकांक फुडें आमी काम करता लोकांचे एक विश्वास आहा आमचे ताका लागून लोक आमकां आमचे बरोबर आहा इट्स अ व्हेरी गुड रिस्पॉन्स लोक येयत आसा कोण कामाक कोणाक थोडे लोक प्रायवेट कंपनीन गेल्ले कामाक तेय येतात आफ्टर 1 o'clock येवपाचे आहा इट्स अ व्हेरी गुड कांय प्रॉब्लम कांय नो इश्यूज नथींग एवरीथिंग इज गोईंग ऑन गुड गिरीश बाब तुम्ही इतले दीस कंटिन्युअस कॅम्पेन करून हाऊ डू यू फील टुडे आफ्टर फायनली सी दिस इज कंटिन्युअस म्हणल्यार हॅबीट जालें इलेक्शन म्हणल्यार कॅम्पेनींग करचें पडटा लोकांच्या दाराचेर पावचें पडटा आमकां की लोकांचे इश्यूज आसता कोण बऱ्या रितीन सांगता पळय लोकांचे इश्यूज सांगता सगळे आमकां आयकचें पडटा सो हार्डवर्क करचें पडटा सो वी वेंट कॅम्पेनींग बरें जालें आनी आयज मातशें बरें फील जाता की लोकां मदीं एक बरें उमेद लोक येता लोक उमेदीन येता आनी वोटिंगाक येयल्ले एवरी बुथान सगळे आमचे वेरीन सुद्दां बरें वोटिंग जाता इट्स अ गुड रिस्पॉन्स ऑन दिस सो आय एम फीलिंग वेरी मच हॅपी कितें दिसता कितले पर्सेंट जातले अराउंड 60-65% तरी इलेक्शन वोटिंग जावपाचे चान्सीस आसा गिरीश बाब सगळे बीजेपीचे लीडर have already expressed confidence की बीजेपी फुल फ्लेज येता म्हणून इन युअर कॉन्स्टिट्युएन्सी व्हॉट डू यू फील we are winning. I told you before. पयलीं सुद्दां तुमकां सांगलें तुमी म्हाजे घेतलेलो. Even I told तुमकां पयलीं सांगलें मिडियान की we are winning the seat. आमी 100% we are winning the seat. But only we want a very huge margin because फाल्यां सांकवाळान आमकां लीड मेळना. सांकवाळ 2 पंचायत लागतात. सांकवाल आनी चिकन. So we are working very hard. आमचे पंचायतीन we should have very good lead. So we are already winning, but we want a very good lead. It's very good.
भरपूर बरो आहा. म्हाका दिसता सगळे आयज सकाळच्यान भायर सरलेले आहा आनी प्रसिद्धात तर फर्स्ट क्लास आहा, कित्याक आमी सगळे कडेन वयता, सगळे कडेन रावंड मारला हांवें आनी सगळे म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टीकच वोट करतले आनी आमी व्हडल्या मार्जिनान जिखतले. कितें मागता लोकां कडेन तुमी जेन्ना आयज सबंदीच्यान भायर सरचे म्हणून? हांव सगळ्यांक सांगता की पॉझिटीव जो यंगस्टर आहा ताका सपोर्ट करपाचो. तशेंच भारतीय जनता पार्टीन भरपूर कामां केल्लेली आहा आनी हांव बी फ्युचरान डेव्हलपमेंटा खातीर भरपूर काम करतलो. ताका लागून लोकांनी म्हाका सपोर्ट करपाचो. कशें आसता, एक ऑर्गनायजेशन पार्टी आनी पार्टी ऑर्गनायजेशन आसल्या कारणान उतरले अशें नसना. म्हाका खूब लोक खूब प्रश्न विचारतात, तूं विचारतात हे तूं दिलायला लोक वांगडा भोंवताय काय म्हणून. खूब लोक वयता थंय म्हाका विचारतात. हांव कोणा वांगडा भोंवता तो म्हाका खबर ना. हांव लास्ट 35 इयर भारतीय जनता फाटल्यान आहा. भारतीय जनता बोर्न आनी ब्रॉटअप म्हणटा पळय ती आमी केल्या आनी हांव आजून पर्यंत त्याच पक्षाशी आहा. खंय आहा तो तुमी समजा म्हटल्यान, कोणा फाटल्यान आहा पळय तुमी समजा. हांव आसा त्या जाग्यार आसा, म्हणजे पार्टी फाटल्यान वचत. तुम्ही निष्ठावंत आसा त्याबद्दल वाद ना, पूण ह्या फावटी ह्या इलेक्शना कडेन तुमी कशें पळयतात हो आमचो प्रश्न. आमी ऑफकोर्स म्हाजो पक्ष जिखप हेच आमचें टार्गेट. पळयता हो प्रश्नच येना. पळयचो अर्थ कितें, जिल्हा पंचायत इलेक्शन हे वेरियस फॅक्टर आसता. विधानसभा इलेक्शन कशें आसता, एक विधानसभा इलेक्शन हे दोन पक्षा भितर, मेजर दोन पक्षा ह्या पक्षा भितर ते इलेक्शन चलता. हे इलेक्शन तशें ना. हे थोड्या पॉकेटांनी एखादो कॅन्डिडेट गांवचो आसता, स्थानीक आसता, थंयसरले थोडे तरी लोक त्या स्थानीक कॅन्डिडेटाच्या फाटल्यान रावता. अशें थोडे वोट शेअरिंग जावपाची पॉसिबिलिटी आहा. म्हणजे आसतना आमी 100% आमी जिखतले. त्या बद्दल काय एकंदर ही निवडणूक एकतर्फी जातली अशें तुमकां दिसता काय फायट वतली? ते बाकीच्या राष्ट्रीय पक्षांक देंवल्ले आसात, हय स्थानीक पक्ष आसात. ना जो कितें हे शिवोलच्या शिटा बद्दल जो एपिसोड जालो आनी आमी सदांच पळयतना कशें आसता, गोंयचें इलेक्शन आहा, काँग्रेस हो आमच्या देशाचेर आनी राज्याचेर मॅक्झिमम रूल केल्लो पक्ष. म्हणून काँग्रेसीक त्या पक्षाक आमी कमी लेखूंक जायना. तुमकां खबर आसतलें लास्ट टायम सुद्दां शिवोली मतदारसंघात काँग्रेस विन जाल्ले. म्हणजे पार्ट्यांक कमी लेखूंक जायना. दोनूय पार्टी तितके स्ट्रॉंग आहा. पूण एक शिवोले हेतून जो कितें थोडो एपिसोड घडलो, ह्या एपिसोडान एक आमकां इल्ली संदी इल्ली चड आहा उपलब्ध. शिवोली म्हणटकूच एकूण आढावो घेता तुमचो हो बालेकिल्लो आसा, कितकी एक आघाडी मेळटली अशी अपेक्षा आसा तुमकां? शिवोले 100%. आता तुम्ही आज तुम्ही आता मतदान करपाक येयल्यात, आता वय बी जाल्लें, कितें सांगूंक सोदतात तुमी? आता आमचे वय जाले न्हू, जे कोण येता न्हू ताका निवडून काडप. बरें.